बेरेस्तारा राती म्हापशे दत्तवाडी हांगा भिरांकूळ सेल्फ एक्सिडंट जालो। ह्या सेल्फ एक्सिडंटान कुचेलीच्या मेहबूब खान पठाण ह्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयले। ह्या अपघातान ताचे तकलेक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान ताका मरण आयले। फुडलो तपास सुरू आसा। काल राती मंगळारा 2 तारखेक 10:30 ते 11 वरांचेर मेहबूब खान पठाण व हिमालया बायक GA03 AU 5653 ह्या गाडये वयल्यान म्हापसा वाठारांतल्या दत्तावाडी हांगासर सेल्फ एक्सिडंटान मरण पावलो। जो रोड सकयल म्हापसा मारुती टेम्पलाशीन वयता आनी वयल्या वाटेन झेवियर कॉलेजी मेरेन पावता ह्या वाठारांतल्या रस्त्याचेर काल राती 10:30 ते 11 वरांचेर सेल्फ एक्सिडंटान मरण पावलो। थळाव्या जाग्याचेर म्हापसा पुलिसांनी तपासणी करून पंचनामा केलो आनी मेहबूब खान पठाण हाची डेड बॉडी म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडल्यान GMC मेरेन ट्रान्सफर केली। गोमंतक TV खातीर स्नेहा वसोटीकर।